तुयेच्या ग्राउंडाचो प्रश्न तुये ग्रामपंचायतीन दक्षता खात्याकडेन दिला। दक्षता खात्याचो अहवाल मेळ्ळ्या उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें तुयेचो सरपंच उल्हास नायकान आयतारा जाल्ले ग्रामसभेक सांगले। ह्या वेळार थळाव्या तरणाट्यांनी निषेध करून ग्रामसभेचेर बहिष्कार घालो। तुये ग्राउंडा खातीर वर्स 1997 दिल्ले अनुदानाचो गैरव्यवहार जाला म्हूण आरोप आसा। आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय घडामोडी। इंग्लिशीचे आक्रमण वाढलां। इंटरनेट आनी फेसबुक ह्या माध्यमां वरवीं देशी भाशांतल्यो कथा, कविता आनी हेर साहित्य येवपाक लागलां। वडा जड व्हड जाता, ते विस्तारता, मागीर ताजी पाळां आपशींच सकयल देवन मातयेंत मेळटात। तशेंच जगभर शिवरून पडिल्लो कोंकणी लोक इंग्लिशी वरवीं कोंकणीची तांक समजून घेवन आपली मुळां सोबीत परतून येतले, कोंकणी कडेन येतले हाजे विशीं म्हाका मातूय दुबाव ना। Let me compliment Dr. Kamath for having taken on this task of synthesizing information that is then made available to others in an easy fashion. This ability, the motivation and sheer perseverance that is required to carry out a synthesis of this kind is something that we should encourage and a habit that we should nurture in an academic environment. 150व्या जयंतीचे हे वर्ष जे आसा सार्धशतीचे वर्ष त्या निमतान हांगा पेन द फ्रांस पंचायतीन ह्या रस्त्याचें नामकरण केलें स्वामी विवेकानंद म्हणून। ते खूब एक बरें पावल ह्या दृश्टींतल्यान आसा। स्वामी विवेकानंद ह्या व्यक्तिमत्वाचें आमचेर खूब व्हड रीण आसा। आमच्या न्हिदिल्ल्या समाजाक जागृत करपाचें काम ताणें केलें। This is the original certificate where the seals are there from the Portuguese embassy, not embassy, from the Portugal, where it is declared that he's given Portuguese nationality. This is the second petition which we filed by my advocate Mr. Radha Rao, and we'll wait for the result and we'll see which way the order will go. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।